नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सांतिस्तेव फेरी धक्क्यावेल्यान उदकांत घाली गाडी सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचो विद्यार्थी घायल वांगडा आशिल्ले चली विद्यार्थी पेंवन आयले भायर चलो मात मेळना प्रकरणाचे गूढ वाडले। कुडचिरे ग्रामसभेत कोयर प्रकल्पावेल्यान बोवाळ गावात कसलोच प्रकल्प नाकाच थळाव्यांची भूमिका पंचायतीचे ग्रामसभेत थाराव पास। डोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान तापली साल्वादोर ते मुंद ग्रामसभा सरपंचा सयत 5 पंच वांगडी गेले ग्रामसभा सोडून हावे फुर्योज। सप्टेंबराच्या पहिल्या दिसा व्यावसायिक गॅस सिलिंडराच्या दरात वाढ व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वाढलो 39 रुपयांनी व्हड व्यावसायिकांक धक्को सामान्य लोकांचेरूय हाचो परिणाम। आवेडे कोटमी पुलाची स्थिती धोकादायक पूल कोसळपाच्या वाटेर संबंधित खात्यान लक्ष घालपाची पंच वांगड्यांची मागणी। आणि हरमला पेट्रोल पंपाचेर एका बुलेटीक लागला उजो पंपावयल्या कर्मचाऱ्यांनी उजो हाडलो नियंत्रणात जीठ आनी टोळी। आता खबरो विस्तारान माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यावेल्यान उदकांत गेल्ली गाडी काडपाक पोरणे गोंय उजो पालोवपी दळान नेमणे यश आयलें पूण गाडयेंत आशिल्लो विद्यार्थी मात सापडूंक ना देखून ह्या प्रकरणाचें गूढ अजून वाडलां। सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचे 2 विद्यार्थी काल रातीकडेन रेंट कार घेऊन कॅम्पसाच्या भायर सरिल्ले। गुगल मॅपाचे मजतीन हे विद्यार्थी सांतिस्तेव फेरी पॉइंटा लागीं पावले पूण मुखार न्हंय आसा हे तांच्या लक्षात आयले ना। विद्यार्थी रस्त्यावेल्या नेटान आयलो तो डायरेक्ट उदकानूच गाडी घातली खंय। ताचे वांगडा आशिल्ली ताची साथीदार चलयेन पिवन आपलो जीव वाटयलो पूण विद्यार्थ्याक भायर येवपाक जमलें ना। राती उसरा मेरेन सोदकार्य सुरू आशिल्लें उपरांत सकाळी परतून सोद वावर सुरू केलो। दंपरा गाडी उदकांतल्यान भायर काडली मात विद्यार्थी सापडलो ना। जायत्यो स्टोरीज जाल्ल्या कडेन कित्याक लागून कितें हें जालें पळय तें पूण ह्यो स्टोरी ह्यो कॉन्ट्रडिक्शन जायना म्हणटा पळय ती ही भुरगीं आसलीं पळय ती मेल आनी फिमेल ही आमच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट पळय आहा सांखले थिंगा हें करपाची त्या हितून शिकपाची पूण ती रातची आतां 1:30 सुमार ती भायर वयपाची खंय अंजुना हें आतां वजन आहा तें फिमेल पळय आतां सेफ जाल्या फिमेलूय तेच्या वर तर ती वयपाची आसली खंय अंजुना येता आसतना आफ्टर क्रॉसींग आमचो आमोणीचो ब्रिज तांकां खंय मातशें गाडये कडेन गाडी खंय ही व्हेकल आहा पळय ताका खंय हें लागलें खंयचें टच जाली खंयचें दुसरी गाडी टच जाल्या पळय ते उपरांत ते पळय कोण दुसऱ्या व्हेकलान पळय आसले ते व्हेकल आसले पळय ताका थ्रेटन करूंक लागले सर आनी टायमूय लेट जाल्लो आनी त्या प्रमाणे ते ह्यो कन्फ्यूज कशें जावन ह्यो कापणाच्या सेफ्टीक लागून तेणी स्टार्ट मारून ते खुंयच्यान येयल्या ह्या सायडीन पावले हें आतां सांतिस्तेवा एक आयलंड हिंगा आमकां मेन रोड बाका येना आनी ज्या जाग्याचेर येयला पळय तेचेर क्रॉस करूंक जाय फेरीबोट लागता सो हिंगा येवन ते खंय आतां एक म्हणटा ताका फॉलोय केलें दुसरें म्हणटा ना केलें तें ना हिंगा येवन ती गाडी ते डायरेक्ट तेणी हितून घेतली उदकान गेली। आतां त्या चेडवाच्या सयेच्या प्रमाणे की ते सांगता की आपण दार उक्तें केलें आनी आपण भायर सरली म्हणून आनी तेच्या बरोबर तेजो कंपेनियन पळय आसलो तोय भायर सरलो आनी आपणाक हात दिवन तेणें वयर काडलें म्हणून ही तेजी स्टोरी सो आनी तेच्या उपरांत तें वयर येतच तो कितें उतून हाडपाक कितें गाडयेन हाडपाक कितें गेलो ओ ना गेलो त्या प्रमाणे लो टायड आसलो पळय त्या हिसपान तो म्हाका दिसता आतां सेफ आहा ओ अनसेफ आहा पळय तें नक्को तेजी कांय बॉडी मेळोंक ना आनी तेजें कांय हें ना। गायब आशिल्ल्या विद्यार्थ्याचे साथीदार चली सांगता ते प्रमाण आपल्या इश्टानूच खंय आपल्याक भायर काडले पूण तो परतो गाडयेंत आशिल्लें सामान हाडपाक गेलो तो परतो आयलोच ना। ताका बुडून मरण आयलें जाल्यार गाडी भायर काडली तेन्ना ताची कूड सापडली ना। गाडयेंत ताची बॅग आनी फकत लॅपटॉप आशिल्लो। विद्यार्थी बुडलो जाल्यार ताची कूड खंय आसा तो पेवन भायर सरलो जाल्यार तो गेलो खंय। इतल्या मध्यान राती ही भुरगीं आपलो कॅम्पस सोडून भायर कित्याक गेल्ली हे सगळे प्रस्न उप्रासल्यात। आणि आता व्हेकल काढली जस्ट हाफ एन आवर बॅक व्हेकल काढली हितूंतली
वेकरान तर एमटी आसल्यान तेजे पर्सनल बिलॉंगींग आसलें पळय ते मेवलान ते पुलिसेच्या ओल्ड गोवा पुलिसेच्या ताब्यान तो सगळो इन्सिडेंट कितल्यांक राती घडलेलो? राती बिटवीन 1:30 and 2:30 बिटवीन 1:30 and 2:30 हेचे टायमींग सांगतात. म्हणजे हो तांकां रस्तो जालो हो अननोन रस्तो आसलो? हो अननोन सगळ्यांकूच तांकांच न्हू. हो एक्चुअली एक सांतिस्तेवायचो आयलंड आणि ह्या रस्त्याचेर भितर कित्याक येयली पळय थंय हो काय मेन रोड न्हू, हो इंटरनल हो विलेज रोड. हो सांतिस्तेवांचो विलेज रोड आणि हिंगा तुका पास जावपाक ओल्ड गोवा पास जावपाक हिंगा फेरी आहा. So the girl who was in the car, is she safe? Yeah, the girl who was in the car, she is safe. She was she came out from the back door, it seemed, or the front door, and the driver who was her companion who was driving the vehicle, he also came out and helped her to come out. But after that, when she came out, after that she is not aware whether he is gone with the tide or whether he is in hiding somewhere. खंयची ती कितें कळना? Gujarat. दोगांय गुजराताची. सद्या मी आसा सांतिस्तेव टोल टू हांगा, जंय हांगा काल मध्यानराती एक कार न्हंयेत गेल्ली. हे कारीत एक चलो आनी चली आशिल्ली अशी माहिती मेळ्ळ्या. तातूंतली चली रातीच भायर सरिल्ली, चल्या बद्दल काय खबर नाशिल्ली. आतां ट्रेनीच्या सहाय्यान ओल्ड गोवा अग्निशमन दल तशेंच पुलिसांनी थळाव्यांच्या आदारान ही कार हांगा उदकांतल्यान भायर काडल्या. गाडयेन सद्या कोणूच ना, पूण खुबशें सामान आशिल्लें, 2-4 बॅगां आसा, लॅपटॉप आशिल्लो, ते पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेतले. अजून मेरेन गाडयेचो मालक कोण आनी तो कोण चलयतालो तेच्या बद्दल कांयच ठाव ठिकाणो लागोंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिस्तेवच्यान शेखर नायक. फक्त कोयरूच न्हय जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो एक मुखी थाराव आयतारा कुडचिरे जाल्ले खासा ग्रामसभेत घेतलो. कोयर प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांवांत सध्या वातावरण तापिल्लें आसा. आपण ते पळयता हांगा तुम्ही आमकां न्हू खूब त्रास जाल्ले आसा. आसतले मग तुम्ही सारखे आसूंक जाय. आमकां आमी आतां सगळ्यांनी सांगले ना तुमच्या वांगडाच आसा. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारा वतीन कोयर प्रकल्प करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. मात कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्रिज प्रकल्पाच्या नावाखाला सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडटा असो दावो लोकांनी केल्लो. फाटल्या बिरेस्तारा तिडकेल्या लोकांनी रस्त्याचेर देवून जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. ताचे उपरांत लोकांनी खास ग्रामसभा आपयल्ली. आयतारा सातेरी देवळात जाल्ले हे ग्रामसभेक बायलां तरणाटे मेळून 500 परस चड लोक हाजीर आशिल्ले. हे ग्रामसभेक नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. आमकां गावात कसलोच प्रकल्प नाका अशी भुमिका लोकांनी घेतली. दुसरे वटेन आमी गावाच्या फाटल्यान आसा अशें पंचायत मंडळान स्पश्ट केले. कुडचिरे गावात राज्य सरकारतर्फे कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे. ग्रामस्थांच्या जमिनी बळकावण्याचा हा सरकारचा डाव असून सर्व ग्रामस्थ या प्रकल्पास कडाडून विरोध करीत असून हा प्रकल्प कायमचा रद्द करून कुडचिरे गावातून हद्दपार करावा असा ठराव सर्वांमध्ये सांगितला आहे. त्यांच्यानी थंय सर्वे केली, आम्ही थंय आंदोलन केलें, पण ते आमचे 12 जाण देवस्थान आहा ते कितक्याशा पिढयांचे ते आमकां कांय खबर ना. आणि हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली. आमकां ना कळटा, आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आनी कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले हे अशें जावचें न्हू म्हणून. आता तुमची भूमिका कितें आसा? आमची भूमिका आमकां नाका, कसलोच प्रकल्प नाका गांवांत नाका गांवांत नाका. आनी तेंच्यानी बाय बोर्डसान ते सुरू केलो जाल्यार बोर्डसान गेले आमचो विरुद्ध आहा. आमचो विरोध आमी बाय बोर्डसान मुख्यमंत्र्यांनी सुचयल्ले की तुमकां जर हांगासर ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो. आमी दाखोवपाक शकना, करूंक दिवचे ना. सीएमान कोणी हाडले आमदार जो येयलो हांगासर बेकायदेशीर हो आमकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. ते आमदारांनी सीएम गांवाच्या विरोधान पंचायतीक बॉडी सगळे आपल्या घरा कडेन येयले सीएमान आपोवन आणि तांकां खुशी केले. आमी एक कितें तरी वेगळें करता, तुमकां बरें लागून करता अशें तांकां सुचयलें. आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना. तांकां सुचयलें आनी तांकां घरा कडेन व्हरून हांगा परत पावयले हांगासून. आनी ते ह्या कडाळेक आमी ताका विरोध केलो अशें आनी बाय फोर्सान तेंच्यांनी सर्वे करपाक पुलीस प्रोडक्शन 500,000 रुपया पाठवून दिले. आणि तांकां पुलीस प्रोडक्शन आमी सगळे लोक वचोन
ताका गडाडून विरोध केलो भयंकर हेंका आणि अशेंच आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो गडाडून विरोध आसलो हेच्या करपाक लागला सर प्रोजेक्ट चालू केला तरी आमचो गडाडून विरोध आसलो आणि हो प्रोजेक्ट आमी बंद पडटले. बरें म्हणजे कितें हा 12 जाण म्हणजे हे कमी साधारण न्हू आमचे म्हणटा ते सर म्हणटा ते शेकड्यांनी दवाड मारलेले आहा आणि आमचे 12 जाण फक्त गेल्ले आहा. 12 जाणांक 12 आमी गुन्हे दिल्ले आहा आणि ते देव लोकांक हे आहा आणि एक वेळ कोणी खोटें करी काय करी जाल्यार तो आडवो तिथं न्हिदतलो आणि तो हे करून हे करतलो आणि फुडलें आणि कांयच करून पावचना तो वय निरंकारी आणि 12 जाण सारके एक सेम आहा आणि हे ना आणि हे कुटकिल्या गांवांत म्हणटा ते कोणाचेच हे लागून सादचेले ना अशें तुजे कडेन हे मागणी मागता आणि जे कोण खोटें करी काय तेचे तेका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान साल्वादोर दे मुंद ग्रामसभा बरीच तापली. सरपंचा सयत 5 पंचवांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले. आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणाखाला थळाव्यांनी ग्रामसभा चालू दवरली. पळयात पुराय बातमी. आयतारा साल्वादोर दे मुंद जाल्ली ग्रामसभा दोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणेचो विशय काडिना फुडें सरपंचा सयत 5 पंचवांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले. मात त्या उपरांत फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणाखाला ही ग्रामसभा मुखार व्हेली. ह्या ग्रामसभेत हेर सगळ्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. भारत सिंगान कन्स्ट्रक्शन प्रोमिस केले आख्खो दोंगर कवर करून जालो 1.5 वर्स जालें इन्स्पेक्शन केला ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते जाणो आनी ताका विचारतली म्हूण देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आसली ती आदली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला ते आमी विचारतली म्हूण पवडी दोंगर सगळे कवर केले किटला कन्स्ट्रक्शन कितली चलता आमकां आन्सर जाय ते आन्सर दिवचे आमकां ती जाणून आमी विचारतली म्हूण आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हूण पवडी खबर मिटींग म्हूण डावली. खास करून आमचो ग्राउंडाचो आयलो इशू आणि ते जे खंय खंय हिल कटिंग जाता हे इशू आयले आणि हे प्रमुख्यान हे सिरियस इशू आसा. गार्बेज सेडीचो आयलो इशू. गार्बेज सेडीचे हांवें एक्सप्लेन केले. गार्बेज सेड ही गव्हर्मेंट पैशांची लोकांचे गांवांत सगळ्या लोकांच्या टॅक्स पेयरन्सांच्या पैशांच्यानी बांदल्या पण बांदल्या खंय जो ग्राउंड आमी भुरग्यां खातीर केला लोकल्सा खातीर केला त्या ग्राउंडाच्या सायडीक आसा जी वॉकिंग ट्रॅक केलो आमी सिनियर सिटीजनांक चलपा खातीर त्या वॉकिंग ट्रॅकार हेंच्यांनी गार्बेज सेड बांदल्या. एवरी बॉडी मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन घातलं ही हांगा घालू नाका हांगा भुरगे खेळटा त्यांच्या जिवाक हे हानिकारक जाता तांकां त्रास जातले तरी ही जी सरपंच आहा पळय पळया पळय हेंकां आमी सांगलेले तांकां मानना की आपणाक जाय तो मनमानी कारभार म्हणटा पळय तो चलयलो म्हणून आमी चिंतले की आमी ग्राम सभेक येवन हे सगळे इशू आहा पळय हे लोकां पर्यंत पावयतले म्हणून. आयज त्यांची बॉडी मिटिंगेक मनमानी चलता कित्याक ते 5 जाण मेजॉरिटी ना आमचे आयकना पूण तेंची आयज मनमानी ही ग्रामसभेक चलोंक ना लोकांनी गांवच्या चलोंक दिवंक ना म्हणून आयज हेंकां ग्रामसभा सोडून पळची पडली. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सप्टेंबराच्या पहिल्या दिसा व्यावसायिक गॅस सिलिंडराच्या दरात व्हड वाढ जाल्या. आयच्यान गॅस सिलिंडराचेर नवे दर लागू जातले. या दरा प्रमाण आता व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचे दर 39 रुपयांनी वाडयला. हाका लागून देशभरातल्या ल्हान व्हड व्यावसायिकांक धक्को बसला तशेंच सामान्य लोकांचेरूय हाचो परिणाम जातलो. मजगती घरगुती गॅस सिलिंडराचे किमतीत कसलोच बदल जावंक ना. आयज येयल्ल्या तेल कंपनीची अपडेट पळयल्यार जो कमर्शियल LPG सिलिंडर आसा तेजेर जो 19 किल्लाचो जो सिलिंडर आसा तेजेर 39 रुपयाची वाड जाल्ली आसा आनी ही वाड जाल्ले कारणान जो 19 किल्लांचो सिलिंडर आसा तेजी रेट जावन आसा 1691 रुपया. तशेंच जो घरगुती जो सिलिंडर आसा तेजेर कांय चेंजीस जाल्ले ना तेजेर कांय वाडूय जावना कमी जावना कांय चेंजीस जाल्ले ना पूण जो कमर्शियल सिलिंडर आसा तेजेर चेंजीस ह्यो जाल्ले आसात. पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. आवेळे कोटमी पुलाची स्थिती सामकीच धोकादायक जाल्या. पुलाचे कोपचे पडून कळमिल्ले लोखंड दिसपाक लागला. हो पूल केन्नाय कोसळपाक शकता अशें थळाव्या पंचवांगड्यांचें म्हणणें आसा. ह्या पुलाचे बाबतींत संबंदीत खात्याक पत्र बरोवन कळीत केल्ल्याचें सरपंच भुपेंद्र देसाय हांणी सांगलां. ते पुलाचे कंडिशन अशें आहा तो पूल केल्लो 2003 केल्लो आतां 20 वर्सां जावन गेली तेका
आनी तो फक्त चलोन वचपाक आनी बायक वचपाक लागून केल्लो आमकां शॉर्टकट वचपाक पडटा पूण आतां ब्रिजेची कंडिशन अशी बरी ना कित्याक पयर आमी अशें आसलो थिंगा म्हळ्यार सारको हें जाला आनी त्या पुलाचेर एक फ्लॅग लायल्लो की 4 व्हिलर एलाव ना तो कित्याक लागून कोणी लायल्लो तो ऑथॉरिटीन लायल्लो PWD खंयच्या डिपार्टमेंटान PWD ह्या कलेक्टरान बीन दोपाच्या मदीं लायल्लो टायमार लायल्लो तो आतां तेमी तेंच्या लोकांनी कितें काडून दवडयला आतां एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम आसा त्या पुलाक कितें जाला वयल्यान जर सपोज कार घेवन गेले केन्ना मोडून पडत तो सांगपाक जाय हालता असो आमी पळयत अशें करून तो जाल्यार जॅम जाता आनी कितें क्रॅक्स कितें सकयल ताका सपोज सकयल्यान भितल्यान पळयत जाल्यार तेजे तो बॅग बी आहा तो सकयल पडना कापशी घेतली आहा आनी मदें मदें ताका व्हडली हें पडले हांचे पडले आतां तुमी एक पंच सदस्य आसा ऑलरेडी तुमची कितें मागणी आसा आमची मागणी अशा की ते पुला वयल्यान 4 व्हिलर वचपाक नाका कित्याक फाल्यां तर कशें मोड कितें ताका वयता आसतना पडले जाल्यार सगळे लोक आहाय ते आमची पंचायती ब्लेम करतले हें आसा ते वयली लोकांक दिसता हय आनी थिंगा मदीं मदीं हें पडला होल पडल्या आनी उदक वयर उरता कोणी चलो वयत जाल्यार ते गाडी कोण घेवन येता तांकां भिजयता इस्कोला पुलाच्यान पोनाच्यान सपोर्ट ना ताका मदीं ताका एक खांब ना फक्त 2 खांब्याचेर आसा आमी पंचायतीन आमकां पयलीं खबर ना आमी येतगीर व्हर येतगीर आमी कितें केलें थंय आमी गेले आनी गाडी अडयल्यो कित्याक आमकां लोकांनी सांगलें तो ब्रिज हालता म्हणटकीर गेले कित्याक कोणी पडलो जाल्यार फाल्यां कितें जातलें एक आमगे ऑगडेम पंचायत धरतले आनी सेकंड चांदोर पंचायत कित्याक ते दोगांयकय लागता आमचो ब्रिज चांदोर सायडीन ते सायडीन तर ते अडयता आमगे सायडीन मातशें हें आसा आतां तुमी कितें करपाक थारयलां आतां आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेजें लेटर केलां तें येवन पोनांतल्यान तेणी इन्स्पेक्शन बी केलां इन्स्पेक्शन केल्यार खंय पोना प्लेट म्हणटी घालतात ती खंय गाडी बदला घालपाची ती फुटब्रिजा प्लेट घालना प्लेट ना पोना आनी तेजी व्हडली येदे व्हडली कपची वयल्यान सकयल पडल्या आनी तेतून फक्त खंय ताका एकूच कितें व्हडलो रॉड कितें व्हडली हें घालता पळय चॅनल एकूच चॅनल उरला तेजेर आसा ताका वयल्यान वेट चड आहा हरमल पेट्रोल पंपाचेर एका बुलेटी किक मारतना उजो पेटलो उपरांत राजेश कुमार ह्या मेकॅनिकान आनी पंपावयल्या कर्मचाऱ्यांनी उजो नियंत्रणात हाडलो मात बुलेट पुराय लासून गुबर जाल्ली सुदैवान कोणाकूय जिवितहानी जावंक ना पेट्रोल घालून जालें सगळें जालें नॉर्मल पेट्रोल घातलें पेमेंट घेतलो पेमेंट म्हणजे कार्डान घेतलो कार्ड मशीन आसून आनी तेणी जे वक्तर गाडी स्टार्ट मारली स्विच ऑन केलो ते वक्तर बॅटरी शॉर्ट जाली आनी आग लागली आग लागता आनी आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन आसले ते फोडले सगळी पालयली तेतून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली तो येवन मागीर आपल्या शॉपा वचून धांवन येयलो फायर एक्सटिंग्विशन घेवन तेणी मदत केली मागीर बुलेट तेणी व्हरून सायटी गेली तेचे खूब उपकार आमकां की तेणी आमकां इतकी मदत केली मैं शॉप में वर्क कर रहा था जब इधर से आग लग रहा था धुआं आ रहे थे आते समय मैं भाग के आया भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग लगे तो मैं हमारा क्या बोलते हैं खुद रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए गाड़ी ओढ़ के ले आए उधर हाँ बाद में हम जो होने के बाद हम गाड़ी खींच के बाहर लेके गए नहीं तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता आणि बुलेट इली त्या घातले पहिले तिने जीपे मारले आणि जीपे चलाना म्हणून तिने परत कार्ड मारले आणि तेका म्हाका सकलसून प्लगा करसून काय झालं खबर ना थंयसून तेका चटको बसलो वाटतं कार्ड बाहेर पडले स्लीप आणि तो पळालो हयसून गाडी थंय स्टिलेन पळालो तो आणि बुलेट पेटली पेट्रोल पंपार काय डॅमेज नाही पेट्रोल पंपावर काय डॅमेज नाही तुझ्यावर कोण असला आणि माझ्याबरोबर राजाराम असलो आणि सगळे असले म्हणजे आम्ही सगळे असलो तुम्ही दोघं जणांनी एक्सटिंग्विश केला बुलेट फुल काबार नंबर दिसना ठीक आहे बुलेट गोयच्या 5वी बॉर्डरींचेर तपासणी यंत्रणा सक्षम करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां नवो साजदिल्ल्या गोंय महाराष्ट्र सीमेवयल्या पुलीस चौकीचें लोकार्पण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले PWD खाते वतीन 50 लाख रुपया खर्च करून पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचें नूतनीकरण केलां पुलीस चौकीच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये DGP आलोक कुमार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले चड वेग घेवचो ना पण सातत्यान गोंयच्या 4 बॉर्डरीचेर पळोवंक वचत जाल्यार पत्रादेवी पोळे पत्रादेवी पोळे केरी मोले आनी दोडामार 5 एकंदर ह्यो सगळ्यो जर पळयशीत म्हणजे 5 डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसीस 5 वेगवेगळ्या बारीक बिल्डिंगेनी आसा
हांव प्रत्येक कडेन वता तेन्ना ते पळयता. ताज्या उपरांत गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिसिजन घेतला. इट इज एन इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम. इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणल्यार कितें, प्रत्येक बॉर्डरीचेर जशें पळोवंक वचत जाल्यार स्टेटीच्या बॉर्डरीचेर राज्यांत जी व्हेहिकल येता ती व्हेहिकल चॅक केली वता. त्या व्हेहिकलींतल्यान कितें हाडलां कितें ना हें चॅक करता आनी तें चॅक केल्या उपरांत ताजेर टॅक्स लागता काय ना, म्हणजे ताका एक्सायज टॅक्स आसा काय ना, वयतानाय चॅक करता आनी येतानाय चॅक करता. ताका लागून हांवें इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम, स्टेट बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम हें म्हटलां. म्हणजेच जो सोरो भायर वयता तोय चॅक जातलो, सोरो भितर येता तोय चॅक जातलो. APMCच्या मार्फत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस म्हणजे दूध जर भितर येता जाल्यार ताजेर टॅक्स लागता. भाजी भितर येता जाल्यार तेजेर मिनिमम जे APMCच्या टॅक्सीस लागता. GST प्रत्येक गुड्साचेर तेणी फारीक केला काय ना, म्हणजे खंयच्यो गाडयो कितें घेवन येता तोय टॅक्स फारीक केला काय ना हें चॅक केलें वता. इवन जो व्हेहिकल भितर येवपी जी आसा तिणी तेजो रोड टॅक्स पे केल्लो आसा काय ना, ओके, तेजे बाकीचे डॉक्युमेंट्स बरोबर आसा काय ना, चोर बी बाकीचे सगळे ते पळयता. तेंचें काम म्हणजे पुलिसांचे आमचे ते कोण आसा ते कितें करून गेल्या न्हू ते सगळे चॅक करता. पण हांवें ही सिस्टम आमी 5 बॉर्डरीचेर सुरवात करपाची थारायल्या आणि मागीर आमी टीम घालून सतत 1.5 ते 2 वर्सां फॉलोअप करून आज हे काम जाल्लें आसा. तुमकां हांव इतलेंच सांगता, खूब जाणांक कितें विकास जाता तो काय ना. एके वाटेन म्हणटा 800 कोटी बिचोलेन आमी मोडटा आनी दुसरे वाटेन म्हणटा विकास जायना. विकास पळोवपाक मातशी नजर, पण म्हाका म्हाज्या लोकांचेर विश्वास आसा, तुमचे सगळ्यांचे, म्हज्या भाव भयणांचे, म्हज्या सगळ्या मित्रांचे, जे माझ्या आई बाबा समान आसा त्यांचे सगळ्यांचेर माझो विश्वास आसा की ताका खबर आसा ग्राउंड लेवलार आमदार कशी कामां करता. आणि ही सगळी कामां फक्त कोणामुळे जाता, एक तुमच्यामुळे आणि दुसरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री. खरोखरच आज मुख्यमंत्री 5 मिनटां येवन चला असे मुख्यमंत्री जे सदांच पॉझिटिव्ह आसा, सदांच अंडरस्टँडिंग, अप्रोचेबल, केन्ना ना अशें ना, अशें आमकां सदांच मेळिल्लें आसा. म्हणून ही सगळी जाता. हांव देवा कडेन मागता की तांचे हेल्थ बरें आसूं आणि सबंद फुडली आमच्या आणि 3 वर्सां कारकिर्दीक आनी त्याच्याय फुडें ते मुख्यमंत्री म्हणून आमकां लागून आंबो केळ्याचें जॅम करतात ते तुमी आयकलांच आसतलें. मात तुमी केन्ना जायफळाचें जॅम खाल्ला? रिवणचो शेतकार पांडुरंग पाटीलान ह्यो आगळो वेगळो प्रयोग केला. पळयात हाचा रिपोर्ट. हे मदीं ही पत्री तांबडी दिसता ती पत्री, हाजे भितर हो नट आसा, हो क्रॅक करतकर हाजे भितर आसता तें कॅर्नल म्हणजे जायफळ आसतलें. आनी हे भायल्यान ताका पॅरिकॅप किंवा रिंड म्हणटात. हें आतां झाडां मुळाकूच जनरली पडटा आनी हार्वेस्ट करतना झाड हें फुटून आपूण जावन फुटासर रावची पडटा. अशें आशिल्लें फाल्यां तुवें काडून व्हेलें म्हणल्यार ही फेल वता. सो फुटासर तुवें रावची पडटा ती मॅच्युअर जातकच आनी तेन्ना हें फुट्टा तेन्ना ती कलेक्ट करपाक जाय. त्याच वेळार तुवें कलेक्ट केलें जाल्यार एक दीस भितर हाजी प्रोसेसींग करूं जाय. 1-2 दिसांनी मागीर तें मरता. आतां हें झाड हें जायफळाचें झाड, हें झाड जायफळाचें. अशीं कितलीं झाडां आसा तुमची? आतां सद्या म्हगेलीं 50 झाडां आसा. आनी तुमी एक वेगळी हें करपाचें जॅम करपाचें. हय, हीं झाडां आमी सुरवातेर रोयलीं तेन्ना आमकां तितली हें नाशिल्लें, क्रॉप येनाशिल्लें. आतां प्रत्येक झाडां सायजेबल क्वॉन्टिटी येता आनी झाडां सगळीं बरोबर रोवनाशिल्लीं, स्टॉपान गॅपान रोयिल्लीं. सो ज्या प्रमाणे झाडां जशीं वाडपाक लागलीं तशी आमची क्रॉप वाडपाक लागलें. म्हणटकच आतां मागीर तेन्ना हें आमी भायर उडयताले, मुळाक कुसून वतालें. तेन्ना जर तुमी ती हार्वेस्ट केली टायमली जाल्यार तुमकां तें बरें इंटॅक्ट मेळटा हें आसा तशें. आनी हें तुमी क्लीन करून हाजी सगळें साल बील काडून हाजे पासून तुमी हाजो जो हें आसा मसालो म्हणजे मांस आसा फ्लॅश, तें फ्लॅश वापरून तुमी तेजे पासून जाम करपाचें.
तो चवथो पार्ट आसा हो भायले ताका पॅरिकॅप किंवा रिंड म्हणटात ताका आनी हे पॅरिशेबल आसता. ह्यो वस्ती सुकयतकर वर्सभर उरतात आनी तुमी जाय तेन्ना मार्केटान विकूंक शकता. ही पॅरिशेबल आशिल्ल्या कारणान जेन्ना ह्या झाडाचेर क्रॅक ओपन जाता तेन्ना वनट दिश्टी पडटा तेन्ना ती हार्वेस्ट करपाची. ते हार्वेस्ट करतकर मागीर ह्या ती मुळाक आमी भायर उडयताली पयलीं. तर आमी हाजेर कितें करया म्हणून मागीर बुक्स केलो, रिसर्च केलो, खंय खंय पळयलें जाल्यार म्हाका सगळ्याक दिश्टी पडलें की हें एडिबल आसा आनी सगळे कडेन श्रीलंके बी हाचे जॅम करतात, हाजो ज्यूस करता पिवपा खातीर, सॉफ्ट ड्रिंक्स सुद्दां श्रीलंकेक हेजे करतात प्रोड्युसींग कंट्रीसान. आमी इंडियेकूच कांय करना म्हणून ताजेर हांवें मातशी स्टडी केली, रिसर्च केलो आनी आमचे घरा कडेन जे आमी आंबे बिंबे ज्या पद्दतीन जॅम करतात, आंब्याचें करता आनी कितलेशें करता, आंब्याचें करता, अणसाचीं करता, हाजी करता, कित्याचें कितें खूब करता. सो तशे पद्दतीन केळ्यांची करतात. म्हणटा त्या प्रमाणे आमी ताजी प्रोसेस केली वेगवेगळे आनी 1 वर्सभर ट्रायल एरर करतकर म्हाका एक प्रोडक्ट हें फॉर्मुला मेळ्ळो. ज्या फॉर्मुलान हांव तें केल्यार म्हाका वर्सभर सुद्दां इंटॅक्ट उरता. आतां तुमी हें जाम करपा लागले ते केन्नाच्यान? आमी करपा लागले 5 वर्सां जालीं पूण आमी सुरवातेक चड क्वॉन्टिटी नाशिल्ली तुमकां हांवें सांगलें तशें, कित्याक झाडां थोडी आशिल्लीं आनी प्रत्येक वर्सा आमी 5-5, 10-10 झाडां रोयताले आनी लागतना आमी तशीं लागता तीं. आतां तीं फॉर्मां येवपा लागलीं पूण नॉर्मल आसतना ती 2-2, 4-4 आसतना लिमिटेड क्वॉन्टिटी आशिल्ली. आमी लिमिटेड करताले. आमचे फार्म करपाक विजीट कोण येता ते विजिटराक आमी मोमेंटो म्हणून ते दिताले, थोडे विकती घेवन व्हरताले कोणाक लायक जालें जाल्यार. आतां कितलेशे ह्या वर्सा तुमी कितलेशे? अरावंड 400 to 500 kg सुमार आमी केल्ले आसा ह्या वर्साक. ते गोंया पुरती काय तुमकां भायर? आमी हे आमचे फार्मां विजीट करता तांकांच बेजिकली विकताले. मार्केटान विकपाचो आमगेलो व्हडलो इंट्रस्ट ना. पूण आमकां अशें दिसता की भायल्यान जेन्ना टुरिस्ट येतात तेन्ना गोंयची वळख म्हणटा काजू बी घेवन वतात. तातले अर्दी काजू बी गोंयची आसता आनी अर्दी काजू बी गोंयची भायले आसता, व्यापारी विकपी भायले आसतात. सो गोंयच्या लोकांक कितें बिजनेस मेळटा, गोंयची कितें प्रॉडक्ट अशी इमेज जावची म्हणून आमी आमचे प्रॉडक्ट आसा ते शॉपांनी विकतले, दवरपाक सुरू केला. सोविनियर शॉपांनी पर्टिक्युलरली टुरिस्टांक तो व्हरचो आनी गोंयचे प्रॉडक्ट म्हणून आपल्या फ्रेंडा बिंडा खंय वतकर तो वाटचो फुडली स्टेटींनी आपल्या. हें तुमकां वाडोवपाची इच्छा आसा? हें आतां आमची क्रॉप जशी वाडटा तशें आमी हें क्वॉन्टिटी वाडयतकर आमकां एक लिमिटेशन येतलें. आमी एकाच मार्केटाचेर आमच्या घराच्याच मार्केटाचेर डिपेंड रावंक शकना. आमकां मार्केटाचेर बाजारांतय तें केन्ना तरी व्हरचेंच पडटलें. सो म्हणून आमी एक बारीकशी सुरवात केल्ली. आजून सद्या 50 झाडां आसात? सद्या 50 झाडां आसात. तशी क्रॉप वाडटलें. ही 50 झाडांची एक झाडाची कॅपेसिटी 15-15, 20-20 किलो प्रोड्यूस करपाची कॅपेसिटी आसता, 20 ते 25 किलो सुद्दां. ती आतां 1-2, 3-3, 4-4 अशी किलो करपाक लागल्या थोडी थोडी झाडां. सो ती झाडांची बी कॅपेसिटी आतां वाडटली. नवी झाडां रोवपाचो सद्या तरी प्लॅन ना, पूण आसा त्या झाडाची फूल कॅपेसिटी आयल्यार आमची प्रोडक्शन 3 टायम्स सुद्दां वाडटलें, 3 ते 4 टायम्स. ऑल क्रेडीट टू माय मदर. जय माला शांताराम पाटील. चिकणमातीची गणपतीची चित्रशाळा 70 धावे गावात 4 घराब्यात अजून तिगून दवरल्या. गोंयांत पीओपीच्या मूर्त्यांचे आव्हान आसतना लेगीत धावे 70 4 घराब्याच्या चिकटमातयेच्या गणेश मूर्त्यांक बरीच मागणी आसा. पिढ्यानपिढी चलत आयिल्ली चिकट मातयेची गणपतीची चित्रशाळा 70च्या धावे गावात 4 घराब्यान आजून तिगोवन दवरला. 4 घराब्याची 3री पिढी चिकट मातयेपासून गणेश मूर्त्यो करतात. पीओपीच्या मूर्त्यांचे आव्हान आसतना लेगीत धावे 70त 4 घराब्याच्या चिकट मातयेच्या गणेश मूर्त्यांक बरीच मागणी आसा. परंपरा माझ्या आज्यान चालू केल्ली. आजयेचें नांव शंकर. तशीच जुन्या घरान पयलीं तो करया हाडलो. तेच्या उपरांत मागीर हांगा येयलो, हांगा घर बांदलें, ह्या घरान करूं लागलो. तेच्या फाटल्यान म्हाजो बापूय हांवूय करता. आतां हे पुचोणे बी करता गणपती. तशी परंपरा चालू आहा. आतां सद्या पेंटिंगाचें काम चालू आहा. केन्नाच्यान काम चालू केलां तुमी आतां हें? सादारण जुलय म्हयने चालू केलां. कितें तुमकां कश्ट कितें पडटा ह्या कामान? कितें करचें पडटा हरशीं? तसो खर्च म्हणजे गणपती माती हाडूंक, बरें पेंट हाडूंक, बरें साचे अशें भाड्यान बी हाडूंक गणपतीचे अशें खर्च येता. तुमचे आतां गणपती प्युअर मातीचे आहा, चिकन मातीचे? हय, कंप्लीट मातीचे गणपती आमचे. नमस्कार, म्हजें नांव शंकर च्यारी. हांव एक ल्हानसो कलाकार. तसो कोंकणी नाट्य कलाकार. तशीच म्हाका मराठीन आवड आसा. तसोच हांव एक गणपतीची मुर्ती करता. तशेंच काही वर्सां पासून सुरू जाल्यात. सुमार 80 वर्सां जालीं जे आमच्या जाणट्यांनी ही परंपरा चालू दवरल्या. तशीच आमचे आजोबा, तशेंच म्हाजे काका श्रीकांत च्यारी, तशेंच म्हाजे बाबानूय म्हाका मदत केली. तशेंच ती आमी परंपरा आयज पर्यंत राखल्या. ही आमी वडाची पुनव जातकूच गणपती स्टार्ट करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.